of the government. I think it couldn't be here. Fear and anxiety in the minds of traditional Goan water sports operators regarding intentions of the government in forcefully trying to impose queue system through jail and not allowing existing water sports association to continue with their manual queue system. हे म्हाका दिसता स्पीकर सर इज अ वेरी इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर ऑल ओवर गोवा आनी ट्रेडिशनल जे वॉटर स्पोर्ट्स चलयताय ते मॅन्युअल क्यू सिस्टम तेंगे एसोसिएशन मॅन्युअल क्यू सिस्टमान चलोवचें हे जेल इंट्रोड्यूस करचें न्हू जेल इंट्रोड्यूस करपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता दुसरी डिपार्टमेंट आहे आमगेले तितू इंट्रोड्यूस करून पयलीं सगळें डिजिटलायज करचें हो जो ऑपरेशनल मेथड आहा आनी बाणाल्यांत आज आमी 3rd बेस्ट बीच ऑफ एशिया म्हूण येयलो आहा आनी दॅट इज विथ दीस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्यू for the water sports. Magdista, Speaker sir, we should ensure that forcefully trying to bring jail should not happen, Speaker sir. Shri Dr. Chandrakant, Dr. Speaker sir, one issue actually very important ashilo, and more than 0 hour mention, it should have come as a calling attention. कित्याक water sports च्या 0 hour गायलो calling attention आकू घातलेले calling attention आकू घेवंक ना 0 hour आकू घेवंक ना but by request I have mentioned it now and I have got it. स्पीकर सर जाय जाल्यार इतलो रिप्लाय दिता म्हाका 100% खबर आसा की बाकीच्या मेंबरांकूय हो इश्यू आसतलो तकलेन हाजे क्वेश्चन आसा हाजे म्हाका कॉलिंग एटेंशन 0 hour mentionan should I talk on the 0 hour mention I will be very brief. Yes, I will be very brief on this स्पीकर सर ताणे रेज केला म्हणून ताका कळपाक फाल्यां सांग न्ही फाल्यां आसात स्पीकर सर फाल्यां आसात न्ही स्पीकर सर ताणे जो इश्यू रेज केला ताका ब्रीफ तितलेच दिता बाकीचे क्वेश्चन येता तेन्ना फुल रिप्लाय दिता. स्पीकर सर जी 0 hour मेन्शन ताणे केला तो अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रश्न आमच्या गोंयकार भावांचे जे वॉटर स्पोर्ट्स चलयता आणि सरकार स्पीकर सर अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट दीस ट्रेडिशनल एक्टिविटी कंटिन्यूज बट कंटिन्यूज इन द राईट मॅनर. आज कितें जाला स्पीकर सर क्यू सिस्टम मॅन्युअल म्हणटा बाब वेन्झीन लास्ट टाइम डिजिटल म्हणिल्लें आतां वेन्झी म्हणटा मॅन्युअल म्हणा आय डोंट नो वॉट इज इट चेंज. पूण आज स्पीकर सर खंय जगान गेलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजी शिवाय कामां जायना. आज ऑनलायन ऑफलायन सगळें येवंक लागलें. आज कॉम्पिटिशन आमकां मालवणाक वाडपाक लागलें वॉटर स्पोर्ट्सान आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट स्पीकर सर इज जे टाउट्स इलिगल टाउट्स ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर सांगता जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीजान आसा समज 800 रुपयाची रायड असली स्पीकर सर आणि 800 रुपयाची पॅरासेलिंगाची रायड 400 रुपया टाउट व्हरता 450 रुपया व्हरतात ताका ऑपरेटराक मेळटा 300-350 रुपया. स्पीकर सर आमी म्हणटा ऑपरेटर जो गोंयकार आसात आनी 800 रुपया जोडचे कमी जोडचे न्हय म्हणून. सायमल्टेनियसली स्पीकर सर म्हजी हांव स्वता जेन्ना कोळंगोटे गेल्लो स्पीकर सर आय हॅड द एक्सपिरियन्स ऑफ वन वॉटर स्पोर्ट्स एरिया वेर इन फ्रंट ऑफ मी स्पीकर सर म्हज्या उजीर पॅरासेलिंग रायड 800 रुपयाची 3000 रुपयांक विकतालो. हांवें तो काउंटर काडलो. ते काउंटर काडटकच स्पीकर सर ती सद्या चर्चा चालू आसा ताजेर हांव आज उलयना फाल्यां उलयता जाल्यार तेन्ना क्वेश्चन येवनी. पूण इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आसा की रेग्युलेटेड सिस्टम समज येना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम आसा. आतां प्रश्न आयलो जेलाचो. जेल आनी केला येद्दे व्हडल्यान की जेल 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 कोण जेल स्पीकर सर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ पार्ट अ कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट. मनीस थंय येवन काउंटर आमी एसोसिएशना कडेन उलयले. एसोसिएशनाक सांगलें आमी तुमच्या रेटीन पडना. हो काउंटर 800 रुपयांक विकता विका तो काउंटर 1000 रुपयांक विकता विका तुमी तुमची रेट तुमी विकतले न्ही आमी काय विकनात. त्या रेटीचेर पर पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन 50 रुपया तांच्या कॉस्टांतल्यान न्हय ताज्या वयर 50 रुपया विल बी चार्ज पर ट्रान्झॅक्शन फॉर वीच तांकां समज फाल्यां प्रॉब्लेम आसा डिजिटल हँडल करपाक जेलाचो मनीस बसून थंय सगळे काउंटर चलयतलो. आतां प्रश्न पडटा पयशांचो. दिसाचो पयशे जे येता स्पीकर सर दनपार पर्यंत सकाळच्यान दनपार पर्यंत ते सांजवळा तांच्या अकाउंटाक क्रेडीट आसतले आनी दनपारच्यान सांजवळ जे येता ते लेट नायट नाल्यार सकाळी 10च्या पयलीं तांकां अकाउंटाक क्रेडीट आसतले. आतां स्पीकर सर म्हाका अजून कळना हे आमी जेन्ना लिगलायज सामकें करूंक सोदता आनी वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट आवर गोवन फेलो अर्न्स सडनली जेल आयला आनी जेला बरोबर आनी एक दुखल्ला आमचेच लोक की आमी प्रायवेटायज करून सोदतात म्हणून. स्पीकर सर ह्या असेंब्लीन मुख्यमंत्री हांगा आसा वी आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. इट इज अ कमिटमेंट टू एन्श्युअर दॅट वी प्रोमोट our own traditional associations who are controlling water sports. There is no question of any private entity. एखादी प्रायव्हेट एंटिटी एखादी लँड घेता आसतले थंय दिल्लीवाले
वॉटर स्पोर्ट्सान येवचें ना इतलें स्पीकर सर हांव तुका कमिटेड हांगा रिप्लाय दिता आनी तरी हाजेर फुडें वता आसतना मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट केला की आमी सगळ्यांक घेवन परत उलोवन तांकां दाखोवया पूण दिशाभूल करपाची जी प्रथा सुरू जाला ह्या हावजांतल्यान ती बंद जावपाची गरज आसा स्पीकर सर. सो म्हजी विनंतीची आनी कळकळीची तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा की लेट अस पुट टुरिजम इन द रायट सेन्स. कित्याक आज स्पीकर सर मालवण जावं बाकीचे एरिया जावं ज्या तरेन वॉटर स्पोर्ट्स वाडपाक लागला ह्या लोकांक सांबाळपाक आमकां त्रास जातले आनी आमी व्हडलें कांय मागुना. आमी मागला इलिगल काड लिगलायज कर आनी तुमकां सपोर्ट करपाक. जेन्ना आमी आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा वी आर हियर टू सपोर्ट दोज पीपल. सो लेट अस स्टॉप रुमर मॉंगरिंग. लेट अस बी टुगेदर एज वन पर्टिक्युलर युनियनियमसली स्पीकर सर आनी चर्चा करुया. तुमकां दिसता अशें करुया, सजेशन दियात अशें करुया. एक आमचो आमदार जी तारोलकार आयला तो म्हणलो आपल्याक 3 म्हयन्या भितर आपले एसोसिएशनूच हँडल करतले, हँड होल्डिंग करात म्हणजे मान्य आसा. समज 3 म्हयन्यान जेल चलयतल्यान तुका तुजी कॉम्पिटन्सी आसा चलोवपाक चलयात, कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण चलया. तशेंच स्पीकर सर चर्चा करून सोल्युशन येवंक येता. मुख्यमंत्र्या कडेन मागला पूण वेन्सी कडेन रिक्वेस्ट करता बाकी सगळे कोस्टल एमएलए कडेन की हो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आसा. वेर एज अ मिनिस्टर आय फेस्ड इट मायसेल्फ. तुम्ही सभापती काणकोणचे आमदार आसात, तुमकांय खबर आसा पालोले गेल्ल्यान आमी कितें पळयलां तें. आनी हे समज आज जाग्यार येना जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो वील सफर इन दीस कॉम्पिटिटीव एज ऑफ टुरिजम. सो म्हजी एकूच मागणी आसा वेन्सीक आनी सगळे कोस्टल एमएलएंक बसुया, चर्चा करुया, सोल्युशन काडुया. पूण ही सिस्टम जी हायकोर्ट मदीं पडिल्ली आनी क्यू सिस्टम घालपाक लायिल्ली ती क्यू सिस्टम जी सारकी चालूच ना. आनी जे स्वता आमी सगळे जाण पळयता सोशल मिडियाचेर टुरिस्टाचे येता, सोशल मिडिया कडल्यान टुरिस्टांचे व्ह्यूज येतात, रेट्स कशे जातात, रेट्स दाखयल्ल्यो कशे आसता, लायतात कशे, हें म्हाका दिसता आनी उलोवपाक आनी फुडें वचना स्पीकर सर. इफ दे हॅव सम मोर इश्यूज लेट देम रेज इट. आय एम हियर टू आन्सर बट लेट अस वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर टुरिजम.